नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या निकालाचो सरकार पक्षाक धपको, अपक्षांनी पक्षांच्या उमेदवारांक काढलो घाम। आकडे पळयल्यार उत्तरेत युतीक धपको, दक्षिणेत काठार बहुमत। झेडपीच्या निकालांतल्यान 3 वर्सांचे बीजेपी सरकार आणि पक्ष संघटनेक कसलो संदेश? कांय जाणांक पक्षीय झेडपीच नाका, पळयात उमेदवार आणि राजकीय फुडाऱ्यांच्यो प्रतिक्रिया। सत्ताधारी महायुतीक झेडपीत अपक्ष आणि काँग्रेसीच्या आमदार फुडाऱ्यांचो धपको। बाबूश, विश्वजीत, बाबू कवळेकार, रोहनान काढले सीट। प्रमोद सावंत, तवडकार, परुळेकाराक शॉक। झेडपीत मुख्यमंत्री, खेळा मंत्री, पर्यटन मंत्री, बीजेपीचो संघटन मंत्री धरून मोठ्या निकालाचे जबरदस्त धपके। मोर्जे, लाटंबारशा, सुकूर, खोला मंत्र्यांक, संघटन मंत्र्यांक धपके। आणि एमएमडीआर विधेयक राज्यसभेत पास। राज्य सरकाराक खणींची पावणी करपाक अधिकार, मात 72 वरां जाली तरी पर्यावरण दाखल्यावेली स्थगिती फाटी घेवपाचो लेखी आदेश ना। खबरो विस्तारान। जिल्हा पंचायतीच्या निकालान सरकार पक्षाक धपको दिलो। पहिलेच फावट पक्ष पावड्यार जाल्ल्या वेंचणुकेत अपक्षांनी पक्षाच्या उमेदवारांक घाम काढलो। आकडे पळयल्यार उत्तरेत युतीक फटको बसला, दक्षिणेत काठार बहुमत मेळ्ळा। 50 मतदारसंघाच्या झेडपी वेंचणुकेत 25 अपक्ष जिखले, तातूंतल्या कांय जाणांक काँग्रेसीन तेंको दिल्लो। बीजेपी, मगो आणि गोविपाच्या युतीचे 25 उमेदवार आयले। उत्तरेत 13 अपक्ष आणि बीजेपी मगोचे 12 सीट, दक्षिणेत बीजेपी मगो गोविपाचे 13 जाल्यार 12 अपक्ष आयले। सांताक्रूज सवाना आरावजो अपक्ष, तालिगांव सिडनी बार्रेटो अपक्ष, चिंबल संदीप वेर्णेकार मगो, खोर्ली जनिता मडकयकार अपक्ष, सेंट लॉरन्स ढाकू मडकयकार अपक्ष, हरमल अरुण बानकार भाजपा, मोर्जे श्रीमती मांजरेकर अपक्ष, धारगळ तुकाराम हरमलकार अपक्ष, तोरशे रमेश सावळ भाजपा, लाटंबारसे संजय शेटिये अपक्ष, कारापूर सरवण अंकिता नावेलकार भाजपा, महेश शंकर चोडणकार भाजपा, पाळये सुबेशा गावस अपक्ष, होण्या सरस्वती वाडकर अपक्ष, केरी फाती गावकर अपक्ष, नगरगांव प्रेमनाथ हजारे अपक्ष, कोलवाळे गोविंद कुबल भाजपा, हळदोणे गोकुळदास हळणकार भाजपा, सुकूर वैशाली सादर्डेकर अपक्ष, रेशमागुश रुपेश नाईक भाजपा, पेन्न दे फ्रांस गुपेश नाईक अपक्ष, शिवोले सनिशा तोरसकार भाजपा, शिरसय दीक्षा कानोळकार भाजपा, हणजूण वासुदेव कोरगावकर भाजपा, कळंगूट शॉन मार्टिन्स भाजप, उसगांव गांजे ज्ञानेश्वर नाईक अपक्ष, बेतकी खांडोळा बबिता गावकर मगो, कुर्टी मोहन वेरेकार मगो, वेलिंग प्रियोळ शिवदास गावडे मगो, कवळे चित्रा फट्टे मगो, बोरी दीपक बोरकार भाजपा, शिरोडा जयदीप शिरोडकार अपक्ष, साकवाळ गिल्बर्ट रॉड्रिगीस अपक्ष, कुठ्ठाळे आंतोनियो वाज अपक्ष, रिवोणा नवनाथ नाईक भाजपा, सावड्डे सुवर्णा तेंडुलकार भाजपा, धारबांदोडा गोविंद गावकर भाजपा, शेल्डे पपेचुअल फर्नांडीस भाजपा, बारशे खुशाली वेळीप अपक्ष, राय फातिमा गावकर गोविपा, नुवे बाबास्तान उर्फ विल्फ्रेड डिसा अपक्ष, कोलवा नेली रॉड्रिगीस गोविपा, वेळी मेन्सी रॉड्रिगीस अपक्ष, बाणावले मारिया रिबेलो अपक्ष, दवर्ले उल्हास तुयेकार भाजपा, गिरदोळी मीनाक्षी गावकर अपक्ष, कुडतरी क्लाफासियो डायस अपक्ष, नावेली एडविन कार्दोज अपक्ष, खोला शानू वेळीप अपक्ष, पैंगीण पुष्पा अय्या भाजपा। महायुतीक झेडपी वेंचणूक जिखपाक कमीत कमी 13 सीट जाय। उत्तर आणि दक्षिणेन सत्ताधारी पक्षाचे आणि अपक्ष कितले आयले ते पळयात। उत्तरेन भाजपा मगोचे 12 आणि अपक्ष 13, दक्षिणेत भाजपा मगो गोविपाचे 13 आणि अपक्ष 12। मात अजून मेरेन पक्षांतर बंदी कायद्याची तरतूद सुधारित जिल्हा पंचायत कायद्यान नाशिल्ल्यान उत्तर दक्षिणेत सत्ता नेमकी खंयचे वटेन वतली ते विश्वास मताचो दिसूच सांगतलो।
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. झेडपीच्या निकालांतल्यान सरकार आनी बीजेपीच्या संघटनेक सरकार चलयतल्या आनी पक्ष चलयतल्यांकय एक संदेश गेला. कांय जाणांक पक्षीय झेडपी हो प्रकारच बरोबर दिसना. निकालाचो उमेदवार आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी अर्थ कसो काढला तो पळयात. की आमी पावर्स वाडयतले म्हणून आता एकाद्री समज हाजेरूय यू टर्न जाता जाल्यार आनी इल्लें लोकांक तें दिश्टी पडटलें. ताजे प्रमाणे आमी फुडलो स्टेप घेतले. I am setting up an office now in Chimbel another 8 days time, and I am sure to recover the lost trust. आमचे तशे मगोचे आमकां कांय सहकार्य जालें ना, उलट तांचो खूब त्रास आमकां जालो. I would definitely expect more support from my party in Talegaon. Many officers need to be transferred. We need support towards that. We need good officers in place. This is a vindication of the stand of the people of Goa that elections should not have been fought on party lines. In other words, the BJP tactic to hold the election on party line has boomeranged. आरोप करपाक खूब केले ताजेर. आरोप आमी चलना आनी हांवें तुका पयलीं सांगलें, आमी एडवान्स सांगिल्लें तुका आमी जिखताय म्हणून. आज आनी फ्युचर जर तरी बॅलेटाचेर तरी इलेक्शन जावं जायत, बीजेपीचो दुबजा जाता. पार्टी म्हणून काम करपाक जाय आमी आनी इंडिव्हिज्युअल म्हणून न्हू. ह्या आमच्या सालिगांव मतदारसंघान जे दिलीप परुलेकर आहा तेजो इगो चड वाडलेलो आहा. I am forced to be BJP because support BJP because I am supporting the government. Of course, I'm not happy. I'm definitely not happy because I am a BJP MLA to Tulsidas Naik. Frankly, the less said, the better. Because he's a man who knows no boundaries as far as lying and fabricating is concerned. जे कार्यकर्ते आमचे खातीर वावरताले हांवें दिसतालें की लीड एक्सपेक्टेड लीड आमकां मातसोय दुबाव नासलो. ज्या तरेन आमच्या कार्यकर्त्यांनी काम केलां तें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ही लीड कमी अशी दिसता आनी इल्लीशी वाडपाक जाय आसली. दाखयला न्हू लोकांनी आमी युतीच्या फाटल्यान आसा म्हणून. डेव्हलपमेंट म्हणून तें हांव सराक हें ब्लेसिंग आहा आनी हांव मॅडमीको ब्लेसिंग मागोंक वयतलो तें म्हाका सपोर्ट करता. Mr. Kaitu, he has gone openly door to door kneeling and begging people to work against me. But it is shame for him that this shows his stand for his next 2017 election, where he stands. डेव्हलपमेंटच्या हितून आमी सदांच आसतली, लोकां पर्यंत आमी सदांच आसतली लोकां बरोबर. अर्जुआ जिल्हा पंचायत मेंबर आसतना 1.5 कोटीची कामां केल्ली आनी त्या कामाचें फळ थंय आसूंक आसतलें. कित्याक ते कामां करता आसतना ऑटोमॅटीक ते वटेच्यान प्रचार जाल्लो की कुमारजावन बरी कामां केला. ह्या विजयाचें श्रेय संपूर्ण भारतीय जनता पक्षाक. खंय त्रुटी आसात, कसल्यो त्रुटी आसात, खंयच्या गांवांत, खंयच्या पंचायत क्षेत्रांत किंवा खंयच्या बुथाचेर आमकां अपेक्षे प्रमाणे यश मेळ्ळें ना किंवा अपेक्षे प्रमाणे स्कोर जालो ना, तेचो एक अभ्यास करपाक म्हाका दिसता ही निवडणुकीचो बऱ्या पद्दतीन उपयोग जातलो. जिल्हा पंचायतीक ज्यादा अधिकार दिवपाची जी आवश्यकता आसा आनी मागणी आसा ती म्हाका दिसता हे फावटी फुडें व्हरपाक सोंपी पडटली. कारण पक्षीय बांदिलकी आसा आनी मित्र पक्षांक जे आघाडी सरकार चलयतात तांची दोनूय ठिकाणी जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष हे आमचेच जातात. एकीकडे एक कमी आसा पण जे अन्य आयिल्ले आसात ते सगळेच इंडिपेंडंट आसात. ते खंयच्याच एका पक्षाचे ना आनी त्यामुळे तांच्या भितरूय स्पर्धा आसा सरकारा बरोबर रावपाक. घेऊया एक विराम.